न्हंय प्रदूषित जाल्या। भोव अडचणी आसून लेगीत न्हंयेक आदली गिरास्तकाय हाडून दितलो। बाणावलेच्या आमदारान उतर दिला खरे, पण ते प्रत्यक्षात केन्ना येतले ते वेळच सांगतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते रिवर साल आसा तेजेर आसात आणि ही मडगांवच्यान खारेबांदार हांगा येले कडेन आसा आनीक वाया बाणावले। आज ही जी रिवर साल आसा ही सामकी पोल्यूट जाल्ले कडेन आसा। हे रिवर सालीची सायडीक जे लोक रावतात हेणी सगळी जी आपल्याली सिवरेजी पायप आसात ती ह्या रिवर साली सोडले कडेन आसा। आनी दुसरे वटेन मडगांवची जी सिवरेज आसा ही कंप्लीट ह्या रिवर साली सोडून नालांतल्यान सोडून रिवर साली पावले आनी रिवर साल जी आसा ही पोल्यूट जाल्ले कडेन आसा। आदले तेंपार जेन्ना खुबशे वर्स पयलीं हांगा ह्याच न्हंयच्यान व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी येताल्यो आनी चड करून तांदूळ नळे आनी जे कितें सामान लागता हें घेवन ह्या बोटीन हांगा येताले आनी हांगा व्हडलो पोर्ट आसलो बोटीचो। हे मेंगलोर साकून येताले सगळे टायल्स आनीक नळे जे तांदूळ आसा आनी कितें जें लागता ती हांगा येवन हांगा खाली जाताले, हांगच्यान सप्लाय जाताले। ह्या रिवर साली खातीर जो बेणावलीचे MLA आसा हेजी एक स्वप्न आसा की ही जशी पयली रिवर साल आसली रिवर आसली ते भशेन आपल्याक करपाक जाय। आपूण प्रयत्न करता पूण सरकार आपल्याक तितलो तेंको दिना आनीक आदार करना। आपणे जायते टेक्नॉलॉजी आसात ह्यो हांगा हाडून सरकाराक दाखयले कडेन आसा, जायते कंप्लेन केल्ले कडेन आसा आनीक हेजेर डिस्कशन खूब जाल्ले कडेन आसा पूण आजुनी ह्या हेजेर बरें सोल्युशन म्हण तें आजुनी आपल्याक मेळना। आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार सरकार ही रिवर साल जी आसा ही पोल्यूट जाल्ली सारकी करतात। साळ न्हंयत बोटींतल्यान टायल्स आनी हेर वस्तू हाडटाले। ही न्हंय पुरायेन दूषित जाल्या। तिका परत आदली गिरेस्तकाय हाडून दिवपा खातीर आपूण वावुरतलो अशें उतर बाणावलेचो आमदार वेंजी वियेगशान दिला। रिवर साला जे पोल्युशन आहा ते जायत आहा। 7-8 लोकेशन्स जी WRDन आयडेंटिफाय केल्ली ती आमी सगळ्यांक एक पाट न्हू म्हाका 3-4 लेटर इन्क्लुडींग दी सेक्रेटरी द चीफ सेक्रेटरी ताकाय धाडले। ताणी थिंग लेटर धाडल्यो आनी सांगले की ते नॉर्दर्न ट्रंक जे येवपाचे आहा ते नॉर्दर्न ट्रंक जातले म्हणून लास्ट इयर डिसेंबर मागीर म्हणलें दिस इयर 2023 31 मार्च आतां 31 डिसेंबर जातली 2023 आनी तो प्रोजेक्ट एंगुलर फेलियर म्हणजे जी जितली घाण मडगांव सोन आनी दुसरे नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी सोन जी जितली घाण रिवर सालांत येता आनी ती घाण माणालेंतल्यान सोन जी एंडार वयता ती प्लग इन जावपाचे आता चान्सीस इज क्लोज्ड। सो गव्हर्मेंटान जे हांवें जिओ बॅग हाडपा लायिल्ले ते जिओ बॅग ऑलरेडी हाडून आमी ती सक्सेसफुल टेक्नॉलॉजी दाखयली आहा। ते टेक्नॉलॉजीचेरय गव्हर्मेंट मुखार सरलो ना, हिंग समथींग बॉल पास करताय आता। सो हे इतली जाल्ली आसतना जरी तरी सरकार कांयच इंटरेस्ट घेयना। म्हाका दिसता इट इज टाइम दॅट सोंसड्यार जे भाशेन जाला कोर्टान वचून हायकोर्टार ऑर्डर हाडल्या ते भाशेन इट इज टाइम दॅट वी विल गो टू कोर्ट विथ रिगार्ड्स टू रिवर साल आणि देन द गव्हर्मेंट विल ओनली एक्ट अँड दिस इज आय थिंक गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप। मेक शुअर दॅट दे आर अकाउंटेबल आणि फायन दिवपाक सरकाराक फायन पडपाक जाय, स्टेट गव्हर्मेंटाक फायन पडपाक जाय विथ रिगार्ड्स टू रिवर। हांव कांय चोयलें ना पूण जे पुर्वज आहे बाणावलेचे ते सद्दां म्हणटाय आल्बुकेर टायल्स जे आमी हिंग नोड्यार रूफ टायल्स जाय आल्बुकेर टायल्स घेवन होडी येताली बोट घेवन। हे पुर्वजान सांगलें हांवें चोयलें ना हें, हांव धाकटो आसलो आतां तेन्ना। सो म्हाका तें ड्रीम परत येवपाक जाय। म्हाका जाय परत एकदां थिंग बोट येयल्यो परत एकदां जे भाशेन बँकॉक थायलंड जे भाशेन फ्लोटींग मार्केट आहे आय वॉन्ट टू मेक खारेबांद अ फ्लोटींग मार्केट अँड दॅट इज माय ड्रीम अँड आय विल डू इट। I will propose it and I will do it. Only Venzi will able to do this. आणि जेन्ना ते ड्रीम सक्सेसफुल जावपाक काम चालू जातले तेन्ना तितू सिवेज आहे ती बंद करतलो, ती पोल्यूट जावपाची लोकांक हे जातले। सो आय विल मेक दिस हॅपन अँड यू विल सी इन द पीरियड ऑफ माय दिस टेन्युअर आय विल गोइंग टू प्रपोज अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टेप बाय स्टेप आय एम गोइंग टू मेक थिंग्स हॅपन। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।